आता स्पेसिफिकली टुडे आय विल टॉक ओनली ऑन IT चिंबेल, कित्याक काल काही लोक सायटीर गेले आणि मजा दिसता की मायनिंग बंद जाले एनवायरमेंटा खातीर. मायनिंग नाका, पॉल्युटिंग इंडस्ट्रीज नाका म्हणून लास्ट कितलीशींच वर्सां बोवाळ चल्ला. ताज्या खातीर मायनिंग अफेक्टेड लोक कशे तांची परिस्थिती आसा ती आज दिश्टी पडटा आणि ताजी सुदारणा करपाक परत सरकार इज ट्रायिंग टू सी हाऊ बेस्ट वी कॅन सपोर्ट इट. आज जेन्ना गोंय इकॉनॉमी जेन्ना आमी म्हणटा गोंयची इकॉनॉमी आणि गोंयची इकॉनॉमी बरोबर गोंयकार आमचे दोन्ही समज पळयले जाल्यार नॉलेज बेस्ड डेस्टिनेशन करपाचे सरकारान थारायला. आणि नॉलेज बेस्ड डेस्टिनेशन करता आसतना IIT जावं NIT जावं आणि IT आर मेजरली फोकस्ड अपॉन which today can create employment directly, indirectly, opportunities for self-employment, creating business opportunities, आणि ते सगळे पळोवन लास्ट 18 महिने आम्ही काम चालू करता. एक वाटेन आमकां अनएम्प्लॉयमेंट म्हणून ऑपोजिशन बोवाळ मारता, अनएम्प्लॉयमेंट म्हणून लोक सभेन काडटात, अनएम्प्लॉयमेंट म्हणून लोकांक गव्हर्नमेंट सोडून दी प्रायव्हेट सेक्टरांनी ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटा म्हणून सांगतात. आणि सरकार समज आज एक स्टेप घेता टू क्रिएट दीस ऑपॉर्च्युनिटीज, टू क्रिएट दीस इकोसिस्टम, जाल्यार आमकां खंय दुखता. प्रॉब्लेम एकूच जाता, ज्यांका ह्या लोकांक घराचे दनपारचे जेवण, रातचे जेवण, बाकीचे सगळे जेन्ना ऑर्गनायज मेळटा ह्या 4-5 जाणांक, तेन्ना तांकां पोटाची दूख कळना. पोटाची दूख कळटा जाल्यार त्या भुरग्यांक जे आज गोंय सोडून आवय बापायक सोडून गेला ते परत येवंक सोदतात. की जितले विद्वान बुद्धवंत आशिल्ले एकट्यानूय विचारूं ना सरकाराक की कितें तुमी करूंक सोदता काय म्हणून. लास्ट 7-8 months whatever is there, elected members represent a panchayat and a panchayat body is something which we have been talking to. पंचायत आमच्याकडे आयली, पंचायतीन आमकां सांगलें आमकां चिंबला, आमकां सेल जाय पडटलो, आमचे भुरगे तरणाटे बेकार आसात, आमकां गांवांत ऑपॉर्च्युनिटीज ना आणि आमचो गांव सदांच फाटल्यान उरला. आमचो आमदार थंयचो टोनी बाब ताणें असेंब्ली जावं भायर जावं ताणें आपले विचार मांडले आनी सगळें एकूच सांगला. आज आमच्या कडेन तुमकां दाखोवपाचो रेडी जालो प्रोजेक्ट तेन्ना वी वील शोकेस. टोटल तुमकां ह्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता, टोटल लँड पार्सल ऑफ दीस पर्टिक्युलर IT पार्क इज रफली 4,54,000 स्क्वेअर मीटर्स. 4,54,000 स्क्वेअर मीटरचे लँड आज आम्ही पहिल्या फेजान म्हणजे 4,54,000 जवळजवळ 150 एकर लँड, 150 एकर लँडान आम्ही फक्त 10 एकरच डेव्हलप करतले पहिल्या फेजान. 10 एकर म्हणजे 40,000 स्क्वेअर मीटर. 40,000 स्क्वेअर मीटर कसो रूप येतले ताज्या खातीर पयली सर्वे करचो पडटा. सर्वे करपाक क्लिनिंग करचे पडटा, जी श्रब्स थंय आयले ती. सर्वेचो टेंडर जावन सर्वेयर अपॉइंट जाला. सर्वे कामा खातीर क्लिनिंग रस्तो करून मशीन भितर घेवन श्रब्स क्लियर केले, कित्याक कॉन्टूर बाकीचे सगळे चेक करचे पडटा. जे विद्वान लोक गेले तांकां आणि जे कोण ते असे येवना आशिल्ले तांकां सांगूंक सोदता हांव की पयलीं हें समजून घे कित्याक गेले. दुसरे कन्सल्टंट अपॉइंट जाला रस्तो बाउंड्री हें करपाक, मार्किंग करपाक. तिसरो कन्सल्टंट पयर अपॉइंट जाला अबाउट 8-10 days बॅक, जो आमकां कन्सेप्ट ड्रॉइंग दितलो. जेन्ना कन्सेप्ट ड्रॉइंग आमच्या कडेन येतलें तेन्नाच आमी गांवांत कितें तरी दाखोवंक शकतले, आमच्या पंचायतीक दाखोवंक शकतले, आमदाराक दाखोवंक शकतले, जे आमी IT समज चिंबेल म्हणटा जाल्यार कितें करूंक शकता. चिंबला जेन्ना आमी हो प्लॅन केला तेन्ना पयले म्हणजे पर्यावरण आमच्या तकलेन आसा. खंयच्या अर्थान हानी केला की म्हणपाक की पर्यावरण दृश्टिकोनांतल्यान हांव तुमकां सांगूंक सोदता की IT पार्क, द प्रोपोज्ड पार्क विल बी अ कार्बन झिरो फुटप्रिंट. थंय जरी लायट उदक सगळें आसतलें, आमी सोलर अदर ऑल्टरनेट एनर्जीज वापरून वी विल सी दॅट मॅक्सिमम ऑफ दीस पर्टिक्युलर थिंग इज रिड्यूस्ड. हातून राजकारण करनाकात, ऑपोजिशनाकूय सांगता आणि ह्या एक्टिविस्टांकूय सांगता,
IT industry is the only industry which is left in Goa, which people can make as an economic of the state, a vertical which we can depend on, in pollution-free industry, investment which can give you returns. जाल्यार ह्या आता तुमच्या बारीक सारीक खातीर तुम्ही हांगा तुमचे वर्चस्व trying to position yourself above the state, don't spoil the opportunities of our Goicar.